50 वर्सां आदी एक नोकेत्र पाकलेले मिरसेच्या गांवान डिनिज्यो आनी रोजीच्या एक वॉटर 7 भुरगीं फावो केलीं देवान 5 भाव दोग भयणी तांतलो तिसरो चड हुशार आसलो खूंय शिकपाक आयज ते नोक्यात संवसाराक पर जळटा Peter de Mrs. हे नांव 1973 वर्साक तूं जल्मान आयलो तेन्ना आसली चान्न्याची रात आवयन बापायन देवाकार घालिलेली तिसरी म्हूण उजवाडाची वाट मायन दुदान शिंपून पायन वावर करून तूं वाडलो तांचो घेवन सांगात तूं जल्मल्या ती चान्न्याची रात आसली फेब्रेराची तारीख 7 तूं जल्मल्या ती चान्न्याची रात आसली फेब्रेराची तारीख 7 बाय तुजो जावन आसलो फामाद तियात्रीस तसोच कोंकणी पत्राचो एडिटर आयचो गुण येवन तुका तूं जालो एक्टींग करून बरो एक्टर गोंयच्या फामाद डायरेक्टराक तूं नेसलो वजनादीक रोल करून तो कॅरेक्टर कोंकणी पालकाचो गोंयांत तसोच UK नांव गाजता बरो डायरेक्टर जेकी एका चेडवाच्या तूं मोगान पडलोलो मेरशे फेस्ताच्या दिसा सालोयतान मेरशे मामागेर येताले नोदरेक पळे फेस्ताच्या मिसा पयलेच नोदरेन ताच्या मोगान पडलोलो उलोन कुयताच्या सुंदर केंसा 2 वर्सां मोगान रावन 7 वर्साक रामी सोडलो 2002 वर्सां मोगान पडलेली वोकोल आयज मोगाची बायल सोबीत नांव जोनिता देसाय जॉनस जॉस्टन आनी डॉक्टर जॉर्डन ते पूत आसात तुमच्या एक वॉटर 2009 वर्साक लंडन तूं आयलो चिंतून करूंक बायल भुरग्यांचो फुडार 7 दीस काम करून बायल भुरग्यांक हाडली खुशाल जाली ती पळोवन लंडनचे शार कोंकणी भाशेचो मोगुणो जावूंक ना लंडन तियात केले पालकां 50 वर्सां आयज तुका भोगता पिटर दोनया देवाक आमी आर्गां दिवया आयज 50 वर्सां दिल्यात तशींच आनीक साबा मेरशे सायबिणीन दिवची माय बरें एक्टींग करून तियात दाखोवन कोंकणी पालकार तुका मेवल्या जायतेच प्रायज युट्यूबार तुजी साबार कांतारां आसा तसोच हिट तियात्र आसा दायज युट्यूबार तुजी साबार कांतारां आसा तसोच हिट तियात्र आसा दायज शारांत तूं जायतोच वावुरता सदांच फुडें सांबाळूंक कोंकणी मायभास डायरेक्टर जावन पासून लोजोवन आसतना आदार कोत्ताय विकूंक तियात्राचे गेट पास ह्यो बिरांतीचो ल्हानवीक स्वभावाचो गोराब्यांत एक वट सांबाळला दाखोवन मोयपाक आयज तुजो 50th बर्थडे मनोवंक हॉलांत पळय इश्ट मित्रांची रास
लंडन साउथ हॉल सेंट एस्लम इगोर्जीन वचून मीस आयकोन तुवें देवाक दिला दिनवास. गोंयांतान व्हिडिओ कॉलाचेर मान बेसांव दिवं विश केला दीस मूळ आयज खास. तसो सोयऱ्या दायऱ्यांनी भाव भयणांनी पुण्या दुनियांनी विश करून केला उगडास. भुरग्यांनी विश करून गोरकांनी देवा आर्गां दिवन सोडला उल्हास. 50th बर्थडे पिटेराचो सोगोया सगळ्यांनी मारून कुपास. देवाक आर्गां दिवन आमची सावूद सोंपयतात. हॅपी बर्थडे म्हणून 50.